नमस्कार. गेली कितलीशीं वर्सां हांव स्वता असो स्टँड घेतालो की गोंयांक इफी जाय म्हणून आनी झगडटालो. भायल्यान पत्रकार येताले, गोंयचे जे पळय टिकाकार आशिल्ले तांचे मुखार सदांच वचून सांगतालो गोंयांक इफी जाय. आनी आज इतले वर्सां नंतर आज हो प्रश्न हांवूच करतां, गोंयांक इफीचेर रिलेवन्स आसा काय कितें. आनी हे आज प्रश्न हांव इतल्या खातीर करतां कारण ताजो जावपी खर्च, ताजे आयोजनाचेर जावपी खर्च, आयोजनाचेर जावपी घुसपागोंदळ इतलेंच न्हय, गोंयचे फिल्म मेकर्सांक पेल्यान दवरप, तांचो पळय जो कितें फंड आहा तो तांकां दिवप ना. आनी गोंयचे फिल्म मेकराक जी पळय इफी चालना दितली आनी इफी संदर्भात एक वातावरण गोंयांत तयार जातलें अशे तरेचें जे पळय आमकां उतर दिल्लें, ते उतराच्यो तिस्त्यो वादळ्यो जाल्यात. 2 मानेस्त सडेतोड कार्यावळीन आज हांगा हजर आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं लक्ष्मीकांत बाब शेटगांवकर जे गोंयचे एक आघाडीचे फिल्म मेकर आसात आनी आमचे मदीं विशाल पै काकोडे जो आसा गोंयच्या इफीचो आनी गोंयच्या ESGचो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो आदलो एक्झिक्युटीव मेंबर. सगळ्यान पयलीं हांव विशाल तुजे कडेन येता. म्हजो क्वेश्चन आसा, गोंयाक इफीची गरज आसा काय कितें? राजूबाब पळयात, आमी जेन्ना 2007 गव्हर्निंग बॉडीचेर आयले तेन्ना कांय वर्तमानपत्रांनी थोडे दिसांनी म्हणजे जेन्ना अनुभव मेळ्ळो तेन्ना हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जर गोंयांत जातलो जाल्यार तो गोवा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय आनी तातूंतल्यान ज्यो कितें प्रोग्रामींग पावर्स आसात, जे कितें आयोजनाचे पावर्स आसा, हे सगळे गोवा गव्हर्मेंटान आपल्या कडेन घेवपा जाय. आनी ताजे खातीर गोवा गव्हर्मेंटान एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा जी फॉर्म केल्ली हे करपाक म्हणजे फिल्म प्रमोट करपाक गोंयांत, इट वॉज अ नोडल एजन्सी. तर थंय क्वॉलिफायड स्टाफ घेवपा जाय, क्वॉलिफायड थंय मनीस आसपाक जाय आनी तांणी ह्या फेस्टिवलाचें आयोजन करपाक जाय. कित्याक तेन्नाय आमकां असो अनुभव आयलो की दिल्लीच्यान सगळ्यो गजाली हांगा येतात आनी फायनली गोवा गव्हर्मेंटाचो रोल हो फक्त ट्रॅव्हल आनी हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर हाजेर फक्त मर्यादीत उरता. तर आनी आतां तर ही परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा की गोंयकाराक थंय कसलें स्थान ना, गोंयच्या फिल्म मेकराक कसलें स्थान ना आनीक वी आर जस्ट फोकसींग ऑन इव्हेंट्स. ओके, हांव तुका तुजे मरे येता. लक्ष्मीकांत बाब, प्रश्न असतो कितें की गोंयांत फिल्म कल्चर ना म्हणून गोंयांक इफी आसपाक जायना अशे तरेचो बोवाळ देशभरांतले टिकाकार आनी फिल्म क्रिटीक सगळे करताले. मागीर आमी सांगलें ना आमकां एक फिल्म कल्चर आहा. दिसाक वर्साक 10-12 चित्रपट निर्माण जावपाक लागला मराठी कोंकणीन आनी गोंयांत एक फिल्म कल्चर आसा अशे तरेचो एक हड्डे आमचे फुलून येवपाक लागले. अचानक अशें जावपाक लागलां की इफीक कांय संदर्भच ना. ESG म्हणून तो एक ज्या रोला खातीर स्थापन केल्ली तो रोल कितें तो हांव तुका सांगपाची गरज ना. मनोहर पर्रीकार म्हणटालो की पयले 2 वर्सां जावनी मागीर आमकां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा अशे तरेन आमकां करपाचें आहा. आज कितें तरी विपरीतच घडटा, तुका दिसना? हय, म्हणजे हांव एग्री करता टू सम एक्सटेंट की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा जो आतां गोंयांत घडटा ताचो रेलेवन्स सदांच व्हडलोसो उरोंक ना. आनी ताका कारण एक्चुली फिल्म फेस्टिवल ना, ताका कारण आसा हें गोंयचें गोवा गव्हर्मेंट. आनी हांव पयलीं म्हणटालो की गोवा गव्हर्मेंट जर इफी जर वेवस्थीत करतलो जाल्यार ESG ही जाग्यार हाडूंक जाय. ESGन असले लोक जाय जांकां फिल्माशी संबंदीत कितें तरी नॉलेज आसपाक जाय, मार्केटिंगचे लोक जाय, खूब तरेचे टॅलंट्स आसतात जे ESGन जाय ते पयलीं नाशिल्ले आनी आतांय बी ना. म्हणून आतां जरी गोवा गव्हर्मेंट टॅक्निकली ऑर्गनायज करता इफी तरी जाल्यार सुद्दां गोवा गव्हर्मेंटा कडेन कसलोच आतां रोल उरोंक ना. आनी इवेंच्युअली हें अशेंच जातलें की जो पर्यंत लोकांक तुमी कनेक्ट करचे ना इफीशी, लोक इफीक येवचे ना आनी इफी हो सामको आवटसायड इव्हेंट जातलो. आनी आय एम सॉरी की आतां तें आजुनूय ते जाग्यार पडोंक ना. विशाल, तुका एक जोक सांगपाचो म्हळ्यार फाटलीं कितलींशीं वर्सां श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर तो जाता पूण तो थंय जायना. कित्याक काय म्हळ्यार तें खंय स्टेडियम बूक आहा. अरे, गोवा गव्हर्मेंटाचो स्टेडियम, फिल्म फेस्टिवल गव्हर्मेंट करता, तुमकां डेट खबर ना बुकींग करपाची, कोण तरी बूक करता आनी ताकाय पेल्यान काडनात आनी पेल्यान काडनास एक मिरवणूक काडून खंय इफीचें इनॉग्रेशन करतले. म्हणजे हें कितें चल्लां? राजूबाब पळयात, आतां काल CMन सांगलें की पयले खेपे फॉर द फर्स्ट टायम इफीचें इनॉग्रेशन ओपन एअर जातलें म्हणून. 2005 आयनॉक्साच्या कोर्ट यार्डान देवानंद हे आयिल्ले आनी तांणी इफीचें उद्घाटन केल्लें. करेक्ट. 2000 काय बरें जाल्लें. ताजे नंतर 2006 मातशे ग्रँड स्केलाचेर कला अकादमी सायडीन जो फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लो थंय शशी कपूर आयिल्ले आनी ताज्या हातांतल्यान इफीचें उद्घाटन जाल्लें. आतां यू आर टॉकिंग अबावट श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम.
आमी इफी कन्व्हेन्शन सेंटर म्हणून करपाचें आशिल्लें तालिगांव दोनापावलाचेर. आज ताजी स्टेटस कितें आसा कोणाक खबर ना. इतलेंच न्हय, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाची बेजबाबदारपणां इतल्या थराचेर पावल्या. पयर तांणी जो स्टेट फिल्म फेस्टिवल केलो तो आउटडेटेड नोटिफिकेशनाचेर केलो. 2014 जे नोटिफिकेशन इश्यू जाल्लें त्या हाजेर तांणी 10वो 11वो आनी 12वो फेस्टिवल केलो. म्हणजे हांगा आतां तांकां विचारपी कोण ना, तांकां कसलेंच हें ना. तांचो फोकस कित्याचेर तर तांच्यो एक्टिविटी कसल्यो, चिंतन शिबीर, गती शक्ती अशें आनी कितें युट्यूब मीट, म्हणजे अश्यो जर तर एक्टिविटी ते करपाक लागले आनी ते जर तर फिल्म कल्चर ओरिएंटेड, म्हणजे ते आज कसलेच वर्कशॉप घेनात. आतां इंडियन पॅनोरमा आसा, नॅशनल कितलेशेच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जातात. थंय गोंयच्या फिल्म मेकरांनी, शॉर्ट फिल्म मेकरांनी कशें वचचें, आपली एंट्री कशी दिवची हाजे खातीर एक वर्कशॉप, एक हे कार्यावळ थंय जायना. आनी जातात त्यो आउट ऑफ द बॉक्स कसल्यो तरी एक्टिविटी. सो यू म्हणजे हातूंत आनी नवें अशें कांय हेंच ना. लक्ष्मण बाब, तूं एक फिल्म मेकर, तूं जेन्ना इफी जालें तेन्ना तूं खुश जालो आसतलो, कारण गोंयान भितर येदी व्हडली तुज्या कार्यक्षेत्रा संदर्भांतली देशांतली सगळ्यान वयली घटना गोंयान जाता. आज तूं पळय जेन्ना म्हणटा की ताजेर रिलेवन्स उरूना म्हणून, तें तूं कोणाचेर म्हणटा की एक इफी जावप, कारण हांगा आतां ऑपोजिशन कोण ना बाबा इफी जायत म्हणपी. म्हणून हांव आतां मातसो इल्लो एक डेविल्स एडवोकेट रोल करता की इफी एक इंटरनॅशनल इव्हेंट, इफी एक भारताचो सगळ्यात व्हडलो इव्हेंट, तो कित्याक जावचो न्ही. कांय फिल्म मेकरांक गोंयच्या जर करपाक दिलो ना म्हणून तो फिल्म चित्रपट महोत्सवाचो रिलेवन्स ना अशें कित्याक म्हणचें आमी. ना, कारण सांगता तुका कशें आसा. आतां तुमी आतां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जर बाकीचे पळोवशीत न्हू, तांचो फोकस न्हू फिल्मांचेर आसता. म्हणजे बरी बरी फिल्मां हाडपाची, ती लोकांनी पळोवची, ती लोकांनी पळोवन ताचें डिस्कशन जावचें, ताचें डिबेट जावचें, तातूंतल्यान शॉर्ट फिल्म मेकर, फिचर फिल्म मेकर तयार जावचे, समीक्षक जावचे. ही जर्नी जी घेवंक जाय आशिल्ली पळय ती गोवा गव्हर्मेंटान घेवंक ना. गव्हर्मेंट खंयची जर्नी घेतली, भायर थंय थिएटर इफी चल्ला, भायर आमी कार्निवल करतले, फेस्त करतले, वडा पाव विकतले, भाजी पुरी विकतले, आनी जो आमचो भायलो जो स्टेट आसा, रस्तो आसा, त्या रस्त्यार कितें तरी विक्री, म्हणजे कितें इफी म्हणजे कितें, फेस्टिवल म्हणजे कितें हेंच जर गोवा गव्हर्मेंटाक समजूंक ना जाल्यार मागीर अशें जातलेंच. दुसरी गजाल सांगता तुका, एक जर जालो हो कॉन्टेंटचो भाग. दुसरो म्हणजे कितें आसा, जी संस्था जी ही इफी ऑर्गनायज करता, आतां जरी NFDC ऑर्गनायज करता जाल्यार सुद्दां मोठो भाग EHG कडेन आसलेलो. आज EHG कडेन कांय ना, EHG कडेन कसलो सेक्शन ना, EHG कडेन कसलेच काम करपाची टॅलंटूय ना. आनी विचारना म्हणजे कशें, ज्या लोकांक यांनी कामाक लावपाक जाय आशिल्ले पळय, जे टेक्निकल लोक जाय आसले, मार्केटिंगाचे लोक जाय आसले, तांकां थंय काम दिवंक ना. हांगा हाडून आपल्या कॉन्स्टिट्युशन लोकांक भरल्या. तांकां कितें कळटलें न्हू, तांकां फिल्मा बद्दल कितें आयडिया आसा, तांकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सादी आयडिया ना. म्हणजे 20 तारखेर जर तुमकां खबर आसा, म्हणजे तुमकां जर खबर आसा 20 तारखेर जर इफी चलता, वर्सां तुमकां जर खबर आसा, तुमी त्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिलो कसो तांकां. करेक्ट. पर्रीकारान जेन्ना सांगलेलें सुरवाती की बाबा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसा पळय, तो क्लोजिंग करपा खातीर, ओपनिंग करपा खातीर आमकां एक व्हडली जागा आसूंक जाय म्हणून तो तयार केलो न्हू. ह्या कारणां खातीर तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसलेलो. तो ती एक्झिबिशन करपाक दॅट वॉज नॉट अ प्रायोरिटी. सो ती प्रायोरिटी तुमी कुशीक काडल्या. म्हणजे इफी तुमी एक्चुअली गव्हर्मेंटान कुशीक दवरलो आतां, म्हणजे आतां इफी परत रस्त्याचेर येवचें पडलें ना. आनी राजू, दुसरें कशें आसा की आज गोवा गव्हर्मेंटाचो कांयच से ना. हें पयरचें एका उदाहरणांतल्यान आयलां. आनी एकंदर इफीच्या क्रेडिबिलिटीचेरच आतां म्हाका डावट आसा. पयर एक जेन्ना लिस्ट आयलें इंडियन पॅनोरमा सेक्शनाचें, तातूंत गोंयचें एकूय फिल्म लिस्ट जाल्लें ना. खंयच्याच सेक्शनांत, तांची 4 सेक्शनां आसात, एकाय सेक्शनांत गोंयचें कोंकणी वा मराठी फिल्म ना. फिचर फिल्म, नॉन फिचर फिल्म. पूण ताजे नंतर तुमी वर्तमानपत्रांनी बातमी आयली की गोंयचें एक फिल्म, फिचर फिल्म स्पेशल प्रेझेंटेशनाक इन्क्लूड केला म्हणून. आतां म्हजो प्रश्न कितें आसा, म्हाका जी माहिती आसा त्या प्रमाणे गोंयच्यान एक फिचर फिल्म आनी एक नॉन फिचर फिल्म आसेसांव म्हणटा ते थंय एंट्री केल्ली आनी दोनी लिस्ट जालें ना. पूण एका फिचर फिल्मा जर तर तुमी स्पेशल प्रेझेंटेशन NFDC दिता जाल्यार आसेसांव म्हणटा ते फिल्म, जाका पयर कॅनडा एशिया पॅसिफीक जो पळय फिल्म फेस्टिवल जालो, तातूंत बेस्ट फिल्म एवॉर्ड मेळ्ळो, बेस्ट एक्ट्रेस एवॉर्ड प्रशांतीबाई तळपणकाराक मेळ्ळें. ते फिल्म तुमी इन्क्लूड कित्याक केलें ना? म्हणजे हातूंतल्यान क्लियर कट ह्या सिलेक्शन प्रोसेसाचेरच आतां एक खंय तरी प्रश्नचिन्ह येता ना. तातूंत एड करता हें जें म्हणटा आतां पळय, आतां हांव पळयतां 2020च्यान इंडियन पॅनोरमान एकूय पिक्चर ना. लास्ट इंडियन पॅनोरमान जें फिल्म आयिल्लें पळय तें
वागरो न्ही काजरो म्हणून ते 20 ते 25 पर्यंत फाटली 5 वर्सां कोंकणी सिनेमा जायत ना जाल्यार फिल्मांनी येतलो कसो बरें कोंकणी सिनेमा कित्याक जायना हेका कारण कोण आमी फिल्म मेकर आमी फिल्मां करिना म्हणून तुमी आमची फिल्म फायनान्स स्कीम जी आसली वीच वॉज अ बॅकबोन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल फिल्म फायनान्स स्कीम जी आसा पळय ती आमच्या फिल्म प्रोड्युसरांक हेल्प करताली की बाबा तुमी फिल्म करा 50% आमी तुमकां फायनान्शियल एसिस्टन्स दिता ती फिल्म आतां फायनान्स स्कीम आसा ती 2016 पासून डॉर्मंट आसा म्हणजे 9 वर्सां तुमी फिल्माची सबसिडी जर फिल्ममेकरांक दिवचे ना जाल्यार ते फिल्मां करतले कशें सो बेसिकली हें कारण कोण गव्हर्मेंटान जी ही सिस्टम घातला की आमी 8-8, 9-9 वर्सां लोकांक फिल्म सबसिडी दिवचे ना हितून आतां फिल्मां जायना म्हणून तुमकां मागीर हें करचें पडटा अरे ताका एक फोन लाय रे मातसो आमची इंडियन पॅनोरमा फिल्म जावंक ना सीएमाक फोन लावपाक लाय एजीन कोणाक फोन लावपाक जाय अशें करून जर फिल्मां हाडटली जाल्यार ही फिल्मां जाय कित्याक आमकां लक्ष्मण बाब म्हाका न्ही तुका आनी एक प्रश्न विचारपाचो आसा एक ट्रेंड हांव फाटल्या 6-7 वर्सां पळयतां देशान भितर गोंयाक पॅनूच दवरया देशान फिल्म सिलेक्शन क्रायटेरिया देशान भितर जे काय बरी फिल्म तयार जातात तातूंत भितर काही कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मी आहा ही फिल्म भितर अशे तरेची फिल्म दाखोवप कान किंवा जर्मन फिल्म फेस्टिवलांत देशांतली पळय जी कॉन्ट्रोवर्सी करपी चर्चेक आशिल्ली अशी पळय जी फिल्मां खंयच्यान हाडटात कांय जाण तर चोरून हाडटात आनी दाखयतात कारण ही फिल्मां फेस्टिवलान येवपा जाय अशी खंयचीच फिल्मां तुवें पळयलां मातसो विरोध जालो फिल्म काडून उडयतात कसलो फिल्म फेस्टिवल सरकारीकरण केलां ना सरकारकडे जालाच आहे म्हणजे आता जो तुम्ही म्हणता पळय इफी जो आमकां जो म्हणजे माझे ॲज अ फिल्म मेकर नाव आय डोंट फील प्रायड इन कमिंग टू इफी म्हणजे म्हाका दिसता की हांव कॅनडा वचचो किंवा आनी खंयच्या तरी फिल्म फेस्टिवलाक वचचो चडांत चड मामी वचचो किंवा केरला फिल्म फेस्टिवल वचचो पण इफी म्हाका प्रायड दिसना कित्याक जी फिल्माची सिलेक्शन जाता पळय तुमी आतां विचार करून पळया जी फिल्मां सिलेक्ट जाता पळय ती प्रोड्यूस कोणी केल्या NFDCन तांकां अवॉर्ड कोण दिता NFDC म्हणजे कितें म्हणजे बेसिकली सगळेच जर NFDC करतली जाल्यार मागीर बाकीच्या यांची गरज ना न्ही आनी पयलीं कशें आशिल्लें की फिल्म करपी लोक वेगळे आसताले फिल्माक अवॉर्ड दिवपी लोक वेगळे आसताले पण आतां तशें ना हें सेंट्रलायज केलां ताच्या कारणान हें मोठें करप्शन चल्लां आणि आता जी फिल्माची सिलेक्शन जाला पळय तातूंत जितले सगळे लोक आहात ते गव्हर्मेंटाचे येसमॅन आहात दे आर नॉट फिल्म मेकर्स आय जस्ट सॉ वन फिल्म वीच सच अ बॅड पथेटीक फिल्म वीच इज देअर इन इंडियन पॅनोरमा आणि हे फक्त आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट गोवा जे नॅशनल लेवलाचेर हें चल्लां म्हणजे तांचे जे कोण येसमॅन आसा पळय तांकां ते फिल्मां करूंक लायतात तांची फिल्मां इंटरनॅशनलच्या खंयच्याय फेस्टिवलाक सिलेक्ट जावंक ना ती फिल्मां आमच्या इंडियन पॅनोरमान असतात कित्याक असतात म्हणजे खंय आसा क्रायटेरिया खंय आसा बाबा ती बाबा टोरंटो गेला कान्साक गेला वेनिसाक गेला खंयच ना आमच्या माथ्यार मारपाची इफीची पळय जी कितें क्रेडिबिलिटी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जावपाक जाय ती क्रेडिबिलिटी सांबाळपाचें पेनानूच उरलें ताची घसरण चालू आसा आनी आतां तुका सांगता म्हणजे हांव आय एम नॉट लायक रियली लायक अ इंटरनॅशनल फिल्म मेकर आय हॅव टू से बट आय फील की हांगा फिल्म पळोवपा सारकें ते फिल्मात ना इंडियन पॅनोरमान इंडिया कशी फिल्मात जायना अशें न्हू थोडी आसात म्हणजे आतां वेनिसाक एक फिल्म जाल्ले ती फिल्मां हांगासर ना भायर जी फिल्मां अवॉर्ड जांकां मेळटा पळय ती हांगा सिलेक्टच जायना सिलेक्शन कमिटीन कोण आहा तुमचे सगळे पयलींचे तेंपाचे 90 म्हणजे अक्षरशः 70+ लोक आसात जेंच्यांनी फिल्मां सिलेक्ट केल्या जेंकां जे टीव्ही सिरियल करताले ते लोक आसात फिल्म करपी लोकूच ना भितर अरे फिल्म करपी जर लोक ना जाल्यार हाव विल दे गिव जस्टीस राजूबाब एकच मिनिट ताणें जें सांगलें ताजें डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कमर्शियल हातूंतल्यान येता तें कशें इफीक जी स्पॉन्सरशीप मेळटा ही मॅक्झिमम स्पॉन्सरशीप ही गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन्स आनी गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स जातूंत GAIL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लायफ इन्शुरन्स हे हांकां स्पॉन्सरशीप कितले 5 लाख 2,50,000 अशें म्हणजे निग्लिजिबल आनी हें कित्याक जाता आतां हो जो डेटा जर तर पळयत 50वो इफी 2019 जालो जाका टोटल डेलिगेट्स आशिल्ले 8,263 आणि इंटरनॅशनल कितले फक्त 116 51 इफी 2021 2,898 2898 टोटल डेलिगेट्स ओनली 33 गोवन्स 52nd इफी 2021 4,068 डेलिगेट्स ओनली 37 गोवन्स 37 इंटरनॅशनल 53rd इफी 2022 6,774 डेलिगेट्स ओनली 83 गोवन्स म्हणजे प्रत्येक फाटी आता इफीची पयलीं 10,000 रजिस्ट्रेशन जालें 15,000 जालें म्हूण सांगतात हो डेटा ESGन आमकां दिल्लो
म्हणजे सत्य परिस्थिती अतिशय विदारक आसा. आणि अशें जर जालें न्हू जाल्यार सद्याचो इफीक जो FIPF रेकॉग्निशन मेळ्ळा. FIPF इज अ इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन जी रेकॉग्नायज करता व्हडले व्हडले फेस्टिवल म्हणजे वेनीस, कान्स, टोरंटो, सनडेन्स अशें. आणि तेंच्यांनी आतां इफीकूय रेकॉग्निशन दिला कांय फाटले 3-4 वर्सां पयलीं. अशें जर जालें न्हू ऑडियन्स जर कमी येवपाक लागलो, फिल्माची क्वॉलिटी जर कमी जाली आनी फक्त फेस्त आनी बाजार जावपाक लागलो, दे विल रिमूव द एक्रेडिशन आणि मागीर इफी विल बी नोवेअर. आणि आमचो आज एक्सपेंडिचर जवळ 35 कोटीचेर पावला प्रत्येक इफीक. एक्झॅक्टली. सो म्हजो प्रश्न विचार तुका आसा की इफी म्हळ्यार फेस्त न्ही. सो तो लक्ष्मीकांत म्हणटा आनी हो ही चर्चा खूब तेंप जाली चलता. इफी चालू आसतना फक्त सिनेमाचेर कॉन्सन्ट्रेट करात. भायर ती तो म्हणटा तशें मांड घालपाक वचनाकात, फेस्तां करनाकात, भायर सिनेमा दाखोवपाचो हो सगळें थोतांड बंद करून उडयात. बरे सिनेमा आनी फक्त बरे सिनेमा. तुका हाजेर कितें दिसता? एब्सोल्युटली रायट. आणि हाजे खातीर गोवा गव्हर्मेंटान पयलीं म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय. हांगा प्रोफेशनल लोक हाडपाक जाय ज्या लोकांक फिल्म इंडस्ट्री बद्दल खबर आसा, ज्या लोकांक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री म्हणटी कितें खबर आसा. आणि हे जे पळय कमर्शियलायझेशन जालां सगळें हे पयलीं सरकारान बंद करपाक जाय. नो आणि सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट अजून म्हणजे हांवें जस्ट सीन इट की आतां एक पॅरलली फिल्म बाजार म्हण चलतालो. फिल्म बाजाराक तुमी पळयात हो 2007 स्टार्ट जाल्लो आनी इफी ताच्या पयलीं गोंयांत आसलेलो. 2007 पासून आज तुमी पळयात सगळे लोक फिल्म बाजाराक वयतात. फिल्म बाजाराचो ह्यूज मार्केट, त्याचेर इंटरनॅशनल नॅशनल तरेचे मार्केटिंग लोक, प्रोफेशनल्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्युसर्स सगळे थंय येतात. इट इज वायब्रंट. यू सी द कायंड ऑफ क्वालिटी सिनेमा म्हणजे इंटरनॅशनल सिनेमा थंय येता. आनी आमच्या इफीक पॅरलली 28-30 कोटी आमी मोडटा पण हांगा कोणूच ना. हांगा फक्त आमचे गोंयचे भुरगे असतात आणि बॉम्बे दिल्लीचे थोडे जे स्टुडंट्स आणि कॉलेजचे स्टुडंट्स आहा पळय ते येतात. कित्याक क्वालिटी सफर केला. 28 कोटीचो खर्च तुझे तूं इतलो फायल घेवन आयला. नाही 28 कोटीचो खर्च म्हणजे कितें आज जवळ जवळ 4 कोटी रुपया ट्रॅव्हलाचेर ते स्पेंड करतात. ओके आमी एक ओके म्हणया कारण भायल्यान टॉप लोक येवपाक जाय देशांतल्यान. टॉप लोक येता खंय 22 जाण आनी 23 जाण. हांव म्हणटा कितें तितलो नंबर आयलो जाल्यार करात. एक्झॅक्टली 50 कोटी मोडात पूण तशे लोक हाडात म्हण तुमी. 2009 आमी बेन किंग्सले हाडलो. ताजे नंतर हांणी कितले हॉलिवूड हे हाडले. आणि हो 28 कोटी जाता खर्च खंय न्ही डेकोर. आणि आता आयकूं येता ते कोतान भयानक परिस्थिती थंय आसा. म्हणजे पयर स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक जो पळय डेकोर आशिल्लो तोच खंय तांणी पर्पल फेस्टा वापरलो. आणि पयर प्रेसान एक्सपोज केला की पर्पल फेस्टाचो डेकोर अजून थंय आसा इफी वापरपाक म्हणून. म्हणजे तुमचो फोकसच जर तर फक्त म्हणजे हाजेर गेलो की बाबा कमर्शियलायझेशन आणि कमिशन जाल्यार मागीर इफी खंयची कांयच फुडें वचचें ना. म्हणजे इफी तशें की फाल्यां अशें जातलें की उदक इतले वयर पावतलें की फेस्टिवलच बंद करचो पडटलो कित्याक परवडना म्हणटाले मागीर. एक्झॅक्टली म्हणजे डेकोरेशन करपाचें कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें हेचेर तुमचें लक्ष आसा. म्हणजे म्हणून ताच्या म्हणून आतां इफी आतां रेलेवंट आहा काय कळना कित्याक फिल्म मेकर तयार जाना राजू. म्हणजे हांवें जशें फिल्म स्टार्ट केल्ली पळय म्हणजे 13, 14, 15 अक्षरशः प्रत्येक वर्सा फिल्माक आमचे नॅशनल अवॉर्ड मेळटाले. प्रत्येक वर्सा आमचे फिल्म इंडियन पॅनोरामा मेळटाले. आमच्यातले कांय भुरगे इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक गेले त्यानंतर कॉलेज जालें सगळें. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आतां फिल्मां ना. लास्ट फिल्म म्हणजे केल्लें बरें जुजे 2016 वर्सा त्या फिल्माक अजूनय गव्हर्मेंटाची सबसिडी मेळूंक ना. तो भुरगो 9 वर्सां जाली फिल्म करूंक मेळना तो मराठी फिल्म करता. सो वी आर ऑल्सो लुजींग अवर रिसोर्सेस. म्हणजे आमी जे कोंकणी लोक फिल्मां कोंकणी करताले पळय ते आतां मराठी करपाक वयतात. कोण हिंदी करूंक सोदता, कोण युट्यूबर जाला. म्हणजे अशें आमचें डावनफॉल जाल्लो आसा. आनी कोंकणी सिनेमाचो हो डावनफॉल हो प्रॉपर हे गव्हर्मेंटान केल्लो आसा. आमी ताका कांय रिस्पॉन्सिबल ना. आनी म्हणून म्हाका तो इफी इरेलेवंट दिसता. आय डोंट फील लायक इवन कमिंग टू इफी एनीमोर. ताणें सांगलें ताचेर आनी एक सांगता. जुजे सिनेमाचें तेन्ना हांव घेतलें. जुजे फिल्माक इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो, नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. ते फिल्म जेन्ना पयर फिल्म फायनान्स स्किमीच्यो कॅटेगरी जाल्यो तातूंत C क्लास मेळ्ळो ताका. आनी ज्या फिल्माक कसलेंच रेकॉग्निशन ना ते A क्लास. सो गोंयचो फिल्म मेकर फुडें सरतलो कसो. ताजे नंतर एक उदाहरण सांगता. इनसेन्सिटिविटी म्हणटी कशी आसता ती. आमचो गोंयचो आदित्य झांबळे आर्टिकल 370 ताणें डायरेक्ट केलो. फिल्म फेअर अवॉर्ड मेळ्ळो. एक ट्वीट सादें एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान केलें ना ताका एप्रिशिएट करपाचें. ताजे नंतर हें आसेसांव इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. एक सादें ट्वीट ना. तुका याद जातली जेन्ना लक्ष्मीकांत बाबाक नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्लो तेन्ना आमी गव्हर्निंग बॉडीन ताची दखल घेवन ताका स्पेशल रिवॉर्ड दिल्लो. ही सेन्सिटिविटी आज थंय ना. कित्याक थंय जे लोक आसात ते लोक आयदर रिहेबिलिटेट केल्यात किंवा तांचो सेल्फ इंट्रस्ट आसा.
म्हणजे फिल्म मेकरच पडले ना, म्हणजे फिल्माचे करता पळय पूर्ण राजकीयकरण जाला सामकें 100%. आनी आतां तर अशें दिसता की दिल्ली जाला. NFDCक पयलीं मातसो तरी हें आशिल्लो, तो ह्या फाटी जो इन्सिडंट जाला हे स्पेशल प्रेझेंटेशन म्हणून दवरून तातूंतल्यान कळटा की थंय आतां ही कीड थंय पावले म्हणून. सो हातूंतल्यान वाट कशी काडप, कारण निमाणें इफी आमचो गोंयचे ते एक बालक म्हणूं येता, थोडे ताका कटकटी आसा म्हणूं येता, ह्या बालकाक सारकें सुदृढ पोशक अन्न मेळपा जाय. वाट कमल्यार तुम्ही गव्हर्मेंट चेंज करचें पडटलें एब्सोल्युटली. बिकॉज आणि काय आतां कशें आसा पळय, सादी एकदां चुकले दोनदां चुकले, आमी आतां वाट पळयतात न्हू. हांवें आतां फिल्म केल्या आतां कितलीं वर्सां जालीं, आमी वाट पळयतात. आयज ना फाल्यां फिल्म सबसिडी जातली पयशा लागून. एब्सोल्युटली. बिकॉज कशें जाता मरे, तो आतां गोंयची फिल्म कम्युनिटी आसा पळय ती खूब ल्हान आसा. म्हणजे हांवें सपोज 1 करोड फिल्मान घातले जाल्यार ते 1 करोड रिकवर करपाक न्हू जमना, इतलो आमचे कडेन ऑडियन्स ना. आमी एक 40-50 लाख रिकवर करतात, हांवूय न्हू, बाकी सगळ्यांक खबर आमचे 40-50 लाख पर्यंत रिकवर जातले. हे उरलेले कितें? सो तूं सदांच लॉसान पडटा. त्याच्या खातीर फिल्म सबसिडी बॅकबोन तयार जाता. म्हणून गोंयांत फिल्मां जायना. हांवूय न्हू, खूबच जाण अशे आसात. आतां तूं पळय, कर्नाटकान पळय, बिहारा पळय, MP पळय, सगळ्यांची फिल्म सबसिडी आहा. तेंचे कशे टायमार मेळटात रे? तांकां ह्या वर्सा फिल्म केल्या फुडल्या वर्सा पयशे मेळटात तांचे, किंवा चडांत आनी 2 वर्सां 9 वर्सां कोण वाट पळयता म्हणजे फकाणां चल्ल्या बीन आसा. म्हणजे आमकां तुमी प्रमोट करता का तुमी तुमची कामां करतात? म्हणजे जो पब्लीक आयचो गोंयकार जो भुरगो आसा पळय, जाका जॉब जायो, ते आमी जॉब क्रिएट करता न्ही. आतां हांव एक फिल्म करप म्हणल्यार 100 जाणांक जॉब मेळटा. कॅमेरामॅन आसता, साऊंड रेकॉर्डिस्ट आसता, एक्टर्स असतात, खुबशे बारीक बारीक कार्पेंटर करपी लोक असतात. ते जॉब क्रिएशन तुम्ही बंद केले. पर्रेकारान तुजो प्रश्न असेंब्लीत काडिल्लो, तुजें नांव घेवन पर्रेकारान बोवाळ मागयल्लो. आज ऑपोजिशनाचें काम न्ही. गोंयांत जर फिल्म तयार जायना, गोंयांत कोंकणी फिल्म तयार जायना, गोंयांत भितर फिल्माचें वातावरण तयार जायना, आनी ESG जी बॉडी आमी ताका एक नोडल एजन्सी म्हणटाले, गोंयांत फिल्म शुटींग तयार कर, फिल्म कल्चर तयार कर, फिल्मां तयार कर, इतलेंच न्हय तर फिल्माचें एक मुळावण घाल. ही गोंयांत भितर फिल्म एक तर तुका सुद्दां याद आसतली, एक सेशन जाल्लें की बॉम्बेची फिल्म इंडस्ट्री गोंयांत येवपाक तयार आहा म्हणून शेखर कपुरान प्रेझेंटेशन केल्लें. सो हे सगळें एका धपक्याक वाट लावन उडोवप अशें तरेन जालें ना. पर्रेकाराचें स्वप्न अशें म्हूण दाखोवप आनी तें कांय फुडें चलोवप ना. म्हणजे विजनच ना न्ही. आतां पयर मदींच तांणी सांगलें की लोलयां कितलेशेच लाख हेक्टर जमीन फिल्म सिटी दितले. तो आता फिल्म मेकर, फिल्म सिटी म्हणटा कॉन्सेप्टूच आउटडेटेड जाला. आज तूं कंप्युटराचेर जाय तसो सेट तयार करपाक शकता. आनी दुसरें ते सांगता की ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. म्हजे कडेन लिस्ट आसा, हांगा ESG नाशिल्लो 100% स्टाफ कॉन्ट्रॅक्ट, आनी एकलोय हातूंतलो इव्हेंट मॅनेजमेंट जाणा आशिल्लो एकलो आसता तो भितर. बाकीचो एकलोय मनीस आर्ट एंड कल्चर क्षेत्रा कडेन संबंधित ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कडेन संबंधित ना, आनी बावडे संबंधित आहा मरे. कोण आसा? खूब जाण आसा भितर. न्ही, ते गव्हर्निंग बॉडीचेर आसतले. गव्हर्निंग बॉडीचेर आतां ना दिसता. आसा एक 2 जाण आसतले. ते कितें करतात? ते कित्याक उलयनात? हांवें आपयल्ले चर्चेक कांय जाणांक. चर्चेक कोण खरें म्हणजे सरकारी बाजूचे लोक आपयल्ले. खुबशे आसा पळय जे फिल्म म्हणजे 5 वर्सां पयलीं आसलेले ते कमिटीचेर, जेन्ना ताका कळ्ळें की फिल्म सबसिडी काय फुडें वचना, ते आतां वचनात, मिटिंगेकूय वचनात. सो ते आसून ते नांवार बी पेपरार आसात ते, बट अदरवायज दे आर नॉट देर. म्हणजे दॅट वॉज आय नो. कित्याक कशें जाता तें, तूं आतां एक फिल्म करूंक सोदता आनी तूं गव्हर्मेंटा कडेन रावता की बाबा आपूण तुमची कामां करता, पूण एटलीस्ट फिल्माची कामां जावंक जाय म्हणून सडनली तूं ती कामां करीत ना, मागीर ताका ती सोडची पडटा ती. राजू बाब पळय, थंय इतली ही कीड भितर गेल्ली आसा. स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचे पयर आमी जेन्ना ती क्रायटेरिया तांणी अनावन्स केली, 85% भायले आनी 15% गोंयकार. हांवें RTI घालून ती पळय ही फायल आसा, त्या कमिटीचेर जे लोक आसात वो हे केल्ले, हे आज गोंयचे फिल्मा बद्दल व्हडले व्हडले उलयतात आनी तांणी हे रूल फ्रेम केल्ले आसात. म्हणजे हे दुर्दैवी न्ही. म्हणजे आमी गोंयच्या ताणें पयलीं म्हणलें फिल्म फायनान्स स्कीम खंय हाडल्या. पळय, फिल्म फायनान्स स्कीम अडल्या खंय तर सरकारा कडेन पयशे ना, हें तातूंतलें क्लियर हे. पूण सरकारा कडेन जर तर पयशे ना जाल्यार मागीर हे कोट्यांनी रुपया तुमी खंयच्यान हाडटात. म्हणजे हांगा सरकाराचो हेतू हो लोकल फिल्म मेकींग जे कोण आसात तांकां सपोर्ट करपाचो ना. न्ही, 28-30 कोटी खर्च करून सरकारान एक बजेट ठरोवचें. केंद्र सरकार 3 ते 4 कोटी खर्च करता, आमचेय 3 ते 4, या 8 कोटी रुपयान आम्ही फिल्म फेस्टिवल करतले. बरोबर. बाकी सगळे फिल्म फायनान्स बरोबर. राजू, फिल्म फायनान्स स्कीमचे आतां सांगता, फिल्म फायनान्स स्कीमचे बजेट फक्त 2 ते 3 कोटी इतलेंच आसता. आनी तेवूय आतां दिवंक ना, कित्याक इतली फिल्मां गोंयांत जायना सांगपाचें म्हणल्यार. एक 2-3 फिचर फिल्मां जातात आनी एक 10-12 शॉर्ट फिल्मां जातात.
सो बजेट आमचें चड आसना. आतां म्हाका हें कळना की हे इतले तुमी जे इव्हेंट्स करता, इतले प्रोग्राम्स करता, इतले कोटी तुमी यूज करता, तुमकां गोंयच्या फिल्म मेकरा खातीर 2-3 कोटी ना वर्साक आसतलो आमकां. म्हणजे आमी आतां हे इफी कित्याक जाय तर तो इफी करनाका, आमी फिल्मां करतात, एटलीस्ट आमी लोकां पर्यंत पावतले फिल्मां घेवन. ना इफी जाय कित्याक, इफी जाय टीव्हीज फ्लोट करपाक. आता ते टीव्हीज फ्लोट केले ना, आनी बेश्ट समज दिवली पेटोवन उद्घाटन केलें जशें 2005 जाल्लें, देवानंद आयलो ताणें दिवली. तूं म्हणटा प्रमाण प्रत्येक आतां इफीक गोंयकार जे पळय येतात पळोवपाक तांचो आंकडो देंवत आसा. वयल्यान 35 पावलो. इंटरनॅशनल गोंयकार न्ही, इंटरनॅशनल आतां हो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल न्ही, सो ताजो आंकडो 116, 33, 37 डेलिगेट म्हणजे उरलें कितें. आनी हांव एकदां हे ओपनिंग सेरेमनी म्हणून गेल्लो म्हणजे फिल्म फेस्टिवलाच्या, आनी तुमी फ्रंट रो पळोवंक जाय एजीचे कोण आसा. म्हाकाय दिसलें की बाबा आमी आतां गोंयांत इतलीं वर्सां फिल्मां करता, आमचे एक 10-15 जाण फिल्म मेकर आसतले, थंय एकलोय फिल्म मेकर ना मरे. हे सगळे कोण पॉलिटिकली कार्यकर्ते हेंचे, हे कोण मडगांवच्यान ते झगे घालून येतात थंय बसतात. अरे हे कोण फिल्म मेकर न्हू, कोण न्हू ते तांकां तुमी प्रेझेंट करतात ओपनिंग सेरेमनीक. म्हणजे आमचे फिल्म कल्चर खंय आसा आनी खंय तुमी गव्हर्मेंट कितें डेव्हलप केलां. सारकें ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग दिसोंक जाय तुका न्ही, हे बाबा हे आमचे गोंयचे फिल्म मेकर, हे 20 जाण आसात, यू शुड बी एबल टू इंटरॅक्ट विथ अदर्स. सारकें रे, तूं म्हणटा सामकें खरें की इफीचें इनॉग्रेशन चलता जाल्यार गोंयचे लोकांचो एक तूं म्हणटा तशी फ्लोट म्हणली, गोंयच्या लोकांचो फिल्म मेकराचो एक जोतो थंय येवपा जाय मुखार, आनी ते ताणी थंय अभिमानान मिरोवपा जाय, तांचे थंय तोखणाय जावपा जाय. आतां प्लॅटफॉर्म ते न्ही, तांणी आतां सांगलां की फ्लोट करतले म्हणून. आतां तुका आनी एक हें सांगता, इफीच्या वेबसायटीचेर सेंटेनरी सेलिब्रेशन्स म्हणून अंदू ते कॉमेमोरेट करपाचें. कोणालें? गुरुदत्त 1925 जन्मल्ले, राज खोसला 1925, ऋत्विक घटक 1925, पी भानुमूर्ती ह्योय 1925, भुपेन हजारिका 1925 आनी सलील चौधरी 1926. आता हे 1925 जन्मले तांची सेंटेनरी अंदू, बरोबर? हे केंद्राचो प्रोग्राम आसतलो, हे गोंयच्या बरोबर आसा. पण हांगा गोंय सरकार जेन्ना इतलें मोठा के वैकुंठ आमचो येदो व्हडलो सिनेमाटोग्राफर, फिल्म फेअर एवॉर्ड विनर, प्रेसिडेंट्स मेडल विनर, ताचें नांव कित्याक ना? बरें ना तें ना, पोरूं हाजेर आमी रिप्रेझेंटेशन इएजीक दिल्लें आसा. म्हणजे तुमी सेन्सिटिव्हिटीच दाखयना, तुमी दखलच घेना. म्हाका याद आसा एका तेंपार इएसजीचे मिटिंगेनी हाजेर चर्चा जाताली, फोर्सफुल चर्चा जाताली. केंद्राक प्रश्न विचारताले, गोंयचे पयलीं डेलिगेशन वयताले, ते म्हणटाले गोंयाक रिप्रेझेंटेशन 5 ते 6 कॅटेगरीज इफींतल्यो गोंयांत ठरताल्यो. आमचे कडेन 5 फिल्म प्रोग्रामींग सेक्शन आशिल्ले, ताणें उदक सांगलें सारकें बरोबर. इंडियन प्रिमियर, सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री फोकस, शॉर्ट फिल्म. आज शॉर्ट फिल्म म्हणटे खंय आसा? त्या टायमार शॉर्ट फिल्म सेंटर म्हणटे आमी सुरू केल्लें. आज शॉर्ट फिल्म सेंटर म्हणटा. बरें, हांव कार्यक्रमाच्या निमाणे कडेन पावलो. लक्ष्मण बाब, म्हाका तुजे कडेन एक लास्ट सेंटेन्स जाय. इफी जाय काय नाका? इफी कशे तरेन जाय? सरकारान कशे तरेन फुडें वचचें? इफी जाय का नाका हांव काय सांगूंक शकना, कित्याक इफी ऑलरेडी आसा म्हणजे तो आसाच. आतां फक्त म्हाका पयलीं जें दिसता आनी आतां हें दिसता की इफी जर आसा न्ही तर त्याचो मॅक्सिमम फायदो गोंयकारां खातीर, गोंयच्या कलाकारां खातीर, गोंयच्या फिल्म मेकरां खातीर आनी गोंयच्या लोकां खातीर करून घेवचो, इतलेंच म्हाका दिसता. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी दोगूय जाण मानेस्त हांगा आयले आनी तुमी चर्चेक एक बरी वाव दिल्लो आसा. ही चर्चा फुडें जाल जाल्यार ताका अर्थ आसा. आनी हांव निमाणे कडेन तेंच म्हणन की 28 कोटी 30 कोटी दर वर्सा गोंय सरकार पडटा, ताजो कसलोच हिशोब ना इतल्या खातीर, कारण तो असो उधळण गेल्ले भशेन तातूंतल्यान फिल्मां तयार जायनात. गोंयांत फिल्म कल्चर निर्माण जातलें अशे तरेचें उतर पर्रेकारान दितलें, आनी ताज्याच सांगातान ताज्याच आलाशेरे खाला जें पळय सरकार घडटा ताका हाजें पडूनच वचूना. इफी गोंयांक जाय जाल्यार तें फिल्म कल्चर घडोवपाक, फिल्मान गोंयांत तयार जावपाक, कोंकणी मराठी फिल्मां गोंयांत तयार जावपाक जाय. आनी ती जर जायना, फिल्म कल्चर ना, आनी एक इंटरनॅशनल जो पळय आवार्ड घेवन हो पळय फिल्म फेस्टिवल त्या आवार्डाक अर्थच उरूना. कल्चर ना म्हणटा तर न्ही, आमी पळोवपाक गेल्यार तशें हांगा कितें जालां, सरकार सिरियस ना. आनी सरकारान हो जो स्पिरीट आसा गोंयचो, गोंयकाराचे मदीं DNA फिल्माचो आसा. 1952 इफी सुरू जाली. 1915 पयलीं कोंकणी फिल्म जाल्लें, मोगाचो आवंडो अल्जेरी ब्रागान जालें. पूण आतां कितें जालां, आतां ताणें सांगलें तशें की गव्हर्मेंट सप्रेस करता आर्टिस्टांक, गव्हर्मेंट आमचे फिल्म इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयता की जे पळय कितें चर्चा दोगूय मानेस्तांनी केल्या ताजो होच अप्रोच सरकारान गंभीर जावचें पडटलें, नाजाल्यार इफीक कांय अर्थ उरचो ना. तुमी दोनी मानेस्त आयले, तुमकां हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.